बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. आयचो विशय वाटेर कसलो वाद विवाद करतालेत तुमी? वाटेर कसलो वाद विवाद करताल्यात तुमी? मोगाल भावा भयणीनो, सगल्यांक तुमकां देवाचे कृपेन भरलेलो वेळ हांव दितां. प्रितीच्यानो, सोमी जेजू उंड्याच्या रुपाकाल आमचे मोदें आसा. आमचे मोदें देव तो. ह्या व्हड देण्याचो ताव आमकां मेळचोच ना. ह्या वेळार भावार्थान आमी आमचें समर्पण ताका करुया. आमचें दिसपट्टें जिवीत, आमचो वावर, आमचे कश्ट, आमच्यो दुखी पिडा ताच्या हातांत समर्पुया. आमचें काळीज मन देवाक उक्तें करुया. ताणेंच आमकां आपयल्यांत. आमची गरीब किरकोळ काळजां ताका भेटूंक तयार करुया. गीत गावया. A4 श्लोक 2 and 3. आपयल्याय म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या. आमी चोद ल्हान तूं देव सोरपोद वेदार. बिवून पूण मोगान हायल्या ह्या वेळार. पाय कोळ किरकोळ काळजां आमची तयार. दिवंक तुका एक मोगाचो नमस्कार. पाय कोळ किरकोळ काळजां आमची तयार. दिवंक तुका एक मोगाचो नमस्कार. घेतल्यात आमी तुजी देणी सोबार. आर्गां तुका दिवूंक आयल्या ह्या जाग्यार. बोगूस आमकां देवूय नवे उपकार. गावून मोग तुजो सारतल्या संवसार. बोगूस आमकां देवूय नवे उपकार. गावून मोग तुजो सारतल्या संवसार. प्रितीच्या बापा, मोगाल जेजू, तुजो माये मोग आमचे सोवें कितलो व्हरतो. मीत मेर नासलोलो. आमकां पातकाच्या गुलामपणांतली सुटका दिवंक तुकाच कुर्सार किलावंक दिलोय. शेकी आमा पाप्यांक सांगात दिवंक उंड्या रुपाकाल आमचे मोदें बिराड करून रावलो. ह्या तुज्या वर्त्या मोगा खातीर आमची मान बागावन आमी तुका नमस्कार करता.
Come and worship, royal priesthood. Come and praise him, holy nation. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Come and worship, royal priesthood. Come and praise him, holy nation. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल बाबा भयणीनो, हो वेळ जावन आसा देवाक दिनवासपाचो. आमचे सोडवणी पासत जेजून कितें केलां ताचो आमी मोगान उगडास करुया. जेजूचे कोश्ट, मरण आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं जेजून आमची सोडवण केली. दर एके जिविताचे गोडे आमी पवित्रित्वेन केल्ल्या सगळ्या बरेपणाचो मोगान उगडास करूंक गरज. इतलेंच न्हय, आमी तांचे खातीर कालचाचे खोलायेकतावन त्रिएका देवाचे उपकार आठोवंक फावो. ह्या वेळार तोच जेजू परम संस्कारांत आमचे मुखार आसा. ताका सांगाता घेवन इलो वेळ ओगीच रावन देवान आमचे पासत कितें बरें केलां ताचो आमी भोक्तीपणी उगडास करुया आनी उपरांत ताची तुस्त व्हडल्या ताल्यान सोबे मजार करुया.
देवान आयचो दीस आमकां फावो केला ताचे खातीर आमी देवाचे उपकार आठोवया. आमचे फामिली पासत आमी देवाक आर्गां दिवया. दूर एका सांद्या पासत देवाक आमी आर्गां दिवया. जायत्या देण्यांनी देवान आमकां बोल्ल्यात ताचो आमी उगडास करून ताचे उपकार आमी आठोवया. पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी फोलांनी देवान आमकां बोल्ल्यात ताचे उपकार आमी आठोवया. तोच जावन आसा आमचें दायज. तर हे वेळार आमी गीत गावया, तूंच म्हजें सगळें दायज. तूंच म्हजें सगळें दायज, तूंच म्हजें ध्यान, तूंच म्हजें सगळें दायज. व्हड आनी ल्हान म्हजे पासत कोसून दिलोय तुवें प्राण. सगळेंच नवें करून जालो म्हजें खाण. कडपांतल्या मोवा भाशेन गोड रुचीक मोवा भाशेन तोच कडपांतल्या मोवा भाशेन जागून बोलया तुमी काय बरो कडपातुले मोवूच करो. लोकांनी आमकां विचारल्यार लोकान म्हणल्यार कोण वळतो ताचेसू तुमच्या काळजांत. म्हजे पासत मेलो तो म्हाका नवो कुळीच्या तो इश्ट म्हजो. सांगता तुमी आयकात कडपांतल्या मोवा भाशेन गोड रुचीक मोवा भाशेन तोच कडपांतल्या मोवा भाशेन जागून बोलया तुमी काय बरो कडपातुले मोवूच करो. मोगाच्यानो आमचें जिवीत पळयल्यार सगळेंच बरें जालां अशें ना. जायते पावटी आमी चुकल्याव. जायते पावटी आमी दुसऱ्यांक गोडेक काला ओडूंक मांडण्यो काडल्यात जायत वो व्हडपणांत जियेल्यात जायत. दुसऱ्यांक बरें करूंक जातालें
ते हांवें केलें ना जायत, दुसऱ्याचें वायट हांवें चिंतलां जायत. ह्या वेळार आमच्यो चुकी आमी वळखून घेवया आनी आमच्या चुकीचें देवा आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. सुम्या जेजू, स्विकार कोर आमकां, बोगशी आमच्यो चुकी. तुजी सेवा करूंक आमकां फावो कोर. तुज्या मोगाचीं भुरगीं आमकां कोर. तुजे सोशिल्लीं पयस सरूंक आमकां दिवूं नाका. दुलेत पडून वेचे पयलीं कोर तूं आमकां तुज्या मोगाचीं. गीत गावया, स्विकार कोर सुम्या हें फूल. स्विकार कोर सुम्या हें फूल, जिणेंत म्हज्या सुखाचे. दुलेत पडून वेचे पयलें कोर तूं हें तुज्या मोगाचें. स्विकार कोर सुम्या हें फूल, जिणेंत म्हज्या सुखाचे. दुलेत पडून वेचे पयलें कोर तूं हें तुज्या मोगाचें. देवीक फुलां चेल्या तुज्या, सोयबीक चिनी वरवीं म्हज्या. स्थान केदींच फावो ना म्हाका, पूण तुवें काळकुळी नाका. स्विकार कोर सुम्या हें फूल, जिणेंत म्हज्या सुखाचे. दुलेत पडून वेचे पयलें कोर तूं हें तुज्या मोगाचें. स्विकार कोर सुम्या हें फूल, जिणेंत म्हज्या सुखाचे. दुलेत पडून वेचे पयलें कोर तूं हें तुज्या मोगाचें. सुम्या तुज्या शेतांत वावरूंक, जिणेंत सेवा तुजी करूंक. अर्पिता सर्वोस तुका, दोयेन स्विकार कोर म्हाका. स्विकार कोर सुम्या हें फूल, जिणेंत म्हज्या सुखाचे. दुलेत पडून वेचे पयलें कोर तूं हें तुज्या मोगाचें. स्विकार कोर सुम्या हें फूल, जिणेंत म्हज्या सुखाचे. दुलेत पडून वेचे पयलें कोर तूं हें
मोगाचे. Praise the Lord. Praise the Lord. आर्गा तुका जेजू. आर्गा तुका जेजू. मोहिमा तुका जेजू. मोहिमा तुका जेजू. वंदन तुका जेजू. वंदन तुका जेजू. हालेलुया. 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 प्रीतीच्यानो, देवाचे उतर जावन आसा आमच्या जिणेचो संतोष. जितली आमी देवाचें उतर आयकतात तितले आमच्या मनांत काळजांत शांती दिसून येता. ह्या वेळार देवाचें उतर आयकूंक आमचें काळीज मन शांत करुया. पवित्र आत्म्याक आमचे मदें येवकार दिवया. गीत गावया. येवकार पवित्र आत्म्या. येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मदें तुजे सोबतीन आमकां भर. राव तूं आमचे सोबे. येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मदें तुजे शोकतेन आमकां भर. राव तूं आमचे सोबे. तूं एक जिवे उदक, सासणाक व्हांवती झर, बुजवंदार आनी बुद्दीनार, सगळें तुजो लय. येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मदें तुजे सोबतीन आमकां भर. राव तूं आमचे सोबे. येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मदें तुजे शोकतेन आमकां भर. राव तूं आमचे सोबे. जेजूची बरी खबर आमी आयकुया. मार्कुचे शिव वर्तमान 9 आवेसवर वोल 29-36. ताणें तांकां सांगलें, असली जात कोणाचेच पदवेन काडून उडोवंक जायना, बोगोर मागण्याचे पदवेन. थंयचे भायर सरून ते गालिल्यांतल्यान वेताले, पूण हे कोणाकूच गमलोलें ताका नाका आसलें, कित्याक तो आपल्या शिसांक शिकोवन दितालो आनी तांकां सांगतालो, मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातांत घालचो आसा आनी ते ताका जिवेशी मारतले आनी ताका मारतोच 3 दिसांनी उपरांत देव ताका पुनर्जिवंत करतलो. पूण तो सांगतालो ते समजूंक नात
आनी ताचे लागीं विचारूंकूय ते भियेताले. ते कपेरनांव पावले आनी घरा येतूच ताणें तांकां विचारलें, वाटेर कसलो विवाद करताल्यात तुमी? ते ओगेच रावले, कित्याक तांचे भितर कोण व्हडलो काय म्हूण वाटेर एकामेका कडेन वाद विवाद करताले. तेन्ना बसून ताणें 12 जाणांक आपयले आनी तांकां सांगलें, कोणाक पयलो जावची खुशी आसल्यार तो सगल्या परस निमाणो आनी सगल्यांचो चाकर जावचो. मागीर एका भुरग्याक धरून ताका तांचे मदें उबो केलो आनी ताका वेंगेंत घेवन तांकां सांगलें, म्हजे खातीर असल्या भुरग्यांतल्या एकल्याक घेतात तीं म्हाका घेतात, आनी म्हाका घेतात तीं म्हाका न्हय पूण म्हाका धाडला ताका घेतात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराचेर ल्हानसो नियाल करुया. आयचो विशयाचेर लोकशामी घालुया. वाटेर कसलो विवाद करताल्यात तुमी? वाटेर कसलो विवाद करताल्यात तुमी? प्रितीच्यानो, आमी सगळीं घराब्यांत येतात न्हय? आवय बापूय, भुरगीं, शेपाय शेमाय एकवटान जियेतात. भुरगीं शेपाय शेमायक आवय बापायक वडिलांक मानान लेखतात, पूण कसली सोंतोर दवरून जियेनात. आमी देवाच्या उतरांत आयकलां, जेजू आपल्या शिसांक आपल्या कोश्टां मरना पुनर्जिवंतपणाक तयार करूंक सोदतालो. पूण ही खबर तांकां आयकूंक नाका आसली, कित्याक ते तांच्या गुपीत येवजण्यांनी आनी कुन्नाटकायेंत गुंतलोले आसले. ते तांचे भितर कोण व्हडलो काय म्हूण वाटेर एकामेका कडेन वाद विवाद करताले. जेन्ना आमचे सवें असलें व्हडपण दिसून येता, जावं आपूण व्हडले सोदरेर काम करता वा आपूण व्हड दुसरो आपल्या परस ल्हान गोरविश्टायेन व्हडपणान जियेतात, तर असल्या वेळार पातकाचो किडो काळजांत रीग घेता आनी सगळें जिवितूच कालोकी करून उडयता. वायट बऱ्याची अंतर आनीक आमकां दिसना. वायट करता तें बी बरेंच दिसता, कित्याक पातकान आमचेर सावली घातलेली आसता. ही पातकाची कीड कुशीन काडटल्यो जाल्यार त्याच जेजूची आमकां गरज. बापाची पवित्र आत्म्याची आमकां गरज, जो बऱ्या आनी वायटा मदें अंतर करूंक आमकां आदार दिता. तर जेजूशी आमी कशीं पावतल्यांव? प्रितीच्यानो, जेजूक सगळें तावें आसता. जशें जेजू शिसांक विचारता, वाटेर कसलो विवाद करताल्यात तुमी? तो पुनपुरी जाणो आसलो तरूय तो तांचे लागीं विचारता. तांच्यांनी जेजूक जबाब दिवंक जालो ना, कित्याक ते जाणो आसले जें कितें ते करताले तें नश्टें म्हणून. ते तांचे भितर कोण व्हडलो हाचे विशीं एकामेका कडेन वाड विवाद करताले. आनी जेजू सोंसणिकायेन तांचीं काळजां दुखोयनासतना मोगान तांकां बसून समजायता. तो अशें त्या 12 शिसांक सांगता, कोणाक पयलो जावची खुशी आसल्यार तो सगल्या परस निमाणो आनी सगल्यांचो चाकर जावचो.
आमचे लागीं जायते आसत, पूण देवाचो आनी पेल्याचो मोग आमच्या जिवितांत ना जाल्यार आमी सांडलोलीं मनशां. आमचें जिवीत एक रितीन आयदना सारकें. जेन्ना गोरविश्टायेची कीड आमच्या जिवितांत रीग घेता तेन्ना तातूंतलें मेकळें जावंक वो आमकां सुटका फावो जावंक तोच देव आमकां आदार दिता. जेजूच जाता वाट आमच्या जिविताची, जावं एका बऱ्या देखणारा उदेशी, जावं आमच्या गोरच्या उदेशी, जावं इश्ट मित्रां उदेशी, जावं पाद्री माद्री उदेशी आमच्या जिवितांत नवसोरणी येवंक शकता. प्रितीच्यानो, आमचें जिवीत जावंक जाय एक ल्हान भुरग्या भाशेन, नितोल, निर्मोल, सादें, मोगाल. आमचें जिवीत देवाच्या उतराचेर आमी बांदून हाडूंक गरज. ताचें उतर वेल काडून वाचून नियालून ताचे विशीं उलोवून शिकयलोलो बावाट जिवाल करून जिवितांत घेवंक सोदतात ते निर्णय ताच्या संदेशा पोरमोणें घेवंक. मागण्या वरवीं जिविताची नवसोरणी अणभवून संवसारांत जेजू सारके आनी जेजू पासत सदांकाल जियेवंक. मागण्यांत सोर्ग आनी संवसार एकवटता. आमी भावार्थान मागणें करता तेन्ना मनीसकुलाक आनी जेजूक आमी एकवटता. आमचें व्हडपण गोरविश्टाय नपयत जाता. तर आमचें जिवितांत सगळें व्हडपण, गोरविश्टाय, कुसडेपण, राग, दुस्मानकाय आसा जाल्यार जेजूच्याच आदारान ती सोडून दिवन मोगाचें भावपणाचें जिवीत आमी जियेवया. भुरग्या भाशेन आमच्या जिवितांत सादेपण वाडोवया. आमेन. आतां आमी आमची काळजांतली सगळी मागणी जेजूक सांगुया. दोर मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयकून घे. जेजून यादनिकी संस्कार घडोवन तांचे वरवीं आपलो वावर चालू दवरतो. आमच्या यादनिका सोवें आमी जेजूक पोलेवंक आनी आमचो सगळो सहकार ताका दिवंक आमकां बापाची कृपा आनी आदार मागुया. जबाब. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयकून घे. देवान आमकां मोगान आपल्या सारक्याची रोचल्यांत. आमी दिसा दिसपट्या जिवितांत देवा सारकीं जावंक वावरूंक देवाचो आदार मागुया. जबाब. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयकून घे. देवान आपले पोरजेचो सदांच मोग केलो. आमी आमच्या जिवितांत आमच्या गोरच्यांचो तसोच सगळ्या मनशांचो मोग करूंक बापाची कृपा मागुया. जबाब. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयकून घे. देवान मोगान संवसार रचलो. ह्या संवसारांत जातोलीं जोगणी झुजां थांबोवन सगल्यांक शांती विस्तारूंक देवाचोच आदार आनी आशिर्वाद मागुया. जबाब. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयकून घे. देव आपल्या उतरांतल्यान आपलो संदेश आमकां उक्तो कोत्ता. आमी देवाचें उतर वाचूंक आनी त्या प्रमाणें जिवीत मानून हाडूंक देवाची कृपा मागुया. जबाब. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयकून घे. पिडीत आनी एकसूरपणांत जियेतल्या भावा भयणांक पेकोवणी आनी कृपेचो हात लाय म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयकून घे. सगळीं दिमी घालुया आनी जेजून शिकयलोलें मागणें बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.